हांवें हेज्या पयलीं हांकां आमच्या प्रेस माध्यमांक सांगलेलें आनी तुकाय सांगता, तिकेट एखादो पक्षाचो जर कार्यकर्तो आहा जाल्यार तिकेट मागप हो गुन्नो न्ही. तिकेट कोणाक दिसूं शकता, बुतावलो कार्यकर्त्यान सुद्दां दिसूंक शकता की आपणाक तिकेट मेळची म्हणून. पूण आमचे सिनियर लिडर जो श्रीपाद भाऊ आसा, जेणी हो पक्ष ह्या गोंयान रुजयलो, हेका जाणटो म्हणप हें म्हाका तरी बरें दिसूंक ना, बरें दिसलेंय ना. कारण इतकें की तेज्याकून जाणटे सुद्दां आमच्या पक्षान आख्ख्या गोंया म्हणटून इंडियेन आसा. आनी त्या पक्षांनी समज जर एखादें राजकारण केलें जाल्यार तांकां हें आमचें कितें म्हणटा पळय तें पक्ष विचार करतलो. पक्ष विचार करून तांकां थारयतलो की तांकां तिकेट दिवप ना पळय तें. आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांक थारप ना. आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांक एखादें काम सांगलें जाल्यार आमी तें काम करप. आनी जर तेज्या फुडें वचून तुका इतकेंच सांगता की हांवेनूय तिकेट मागलेली, आतांय सांगता तुका म्हाका तिकेट दिवची म्हणून. पूण म्हाजें म्हणणें इतकेंच की श्रीपाद भाऊक जर तिकेट दिना जाल्यार म्हाका तिकेट अवश्य दिवची. कारण इतकेंच, ह्या पक्षान 1999च्या पयलीं बसून ते आयज पर्यंत एक निश्ठेन हांव काम करतां. पक्षान दिल्ली जबाबदारी हांवें पेल्ल्या, अध्यक्ष आसूं, मंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा मंडळान मतदारसंघान काम आहा पळय तें आसूं, म्हाका पक्षान आमदार केलो, म्हाका पक्षान आपलो मंत्री केलो आनी त्यो जबाबदारी हांवें त्यो बऱ्या भाशेन पार पाडलेल्यो आसा. म्हाका आत्तां पक्षाची जी मेंबरशीप आसा ती मेंबरशिपाचे उत्तर घेवचो म्हाका इन्चार्ज केल्लो आनी त्या इन्चार्ज केल्ल्याच्या म्हाज्या हाताखाला सगळ्या कार्यकर्त्यांक घट धरून, सगळ्या कार्यकर्त्यांक काम करून हांवें सादारणपणे गोंयान म्हाका दिसता 4,70,000 आमची मेंबरशीप जाली. तेन्ना उत्तर गोंया पुरो हांव भोंवलो आहा, गोंया बरोय भोंवलो आसा. आपलो मनोहरभाई पर्रीकर यांचो जो 60वा वाडदिवस जालो, हो वाडदिवस सुद्दां साजरो करपाक म्हाका अध्यक्ष केल्लो. पूर्ण गोंयाभर मिटिंग्यो लावन गोंयाभर भोंवन बरे भशेन काम केलें आनी त्या आधाराचेर हांवें अजुनूय म्हजें काम चालू आसा. त्या आधाराचेर हांवें पक्षा कडेन तिकेट मागलेली आसा. जर भाऊक दिना म्हाका दिवचो इतको म्हाका एक म्हाजी विनंती आहा पक्षा कडेन. भाऊचें हांव तें रॉंग म्हणना. तुळशीचें लग्न जालें काय ना, जे न्हवरे रावल्ले असतात ते न्हवरे खंय तरी मागीर तयार जातात आतां आपलें लग्न जावचें म्हणून. तशें राजकारणानूय कशें आसा की जाका दिसता की आपूण फुडें सरचो ते आपापले. आनीकूय खूब जाण इलेक्शन लागीं पावता म्हटल्यार इलेक्शन केन्ना तरी एप्रील मे केन्ना तरी आसा तें जाता म्हणून आनीकूय कोण तयार जातलो. पूण अवश्य जावचें. पूण आमचें नेतृत्व आसा त्या नेतृत्वाचेर शितू करून तेजें वायट करून चिंतून आपणाक दिवचें हें जावचें न्हू पक्षा कडेन. इतकेंच म्हाजें मागणें.